Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बोर्डाची एग्जाम नाशिल्ल्यान अनु 10वीचे रिजल्टा खातीर बोर्डाची पॉलिसी मातशी वेगळी आसा। तातूंतले महत्वाचे मुद्दे अशे इंटरनल असेसमेंटाचेर मार्क दितले। एखाद्या भुरग्याक मार्क मानवले ना जाल्यार ताणें फुडें गोवा बोर्ड वा हायस्कुलाचे परीक्षेक बसचे। बोर्डाचे पॉलिसी प्रमाण 20 मार्क इंटरनल असेसमेंटाचेर जाल्यार 80 मार्क बोर्डाचे परीक्षेचे अशे मेळून 100 मार्क जातात। सगळ्या हायस्कुलांनी बोर्डाचे पोर्टलाचेर इंटरनल असेसमेंटाचे मार्क अपलोड केल्यात। आता बोर्ड परीक्षा रद्द जाल्ल्यान उरिल्ले 80 मार्कांचो असेसमेंट हायस्कुलांनीच करपाक जाय। हायस्कुलांत ह्या शिक्षणीक वर्साक घेतिल्ल्यो परीक्षा आनी टेस्टींच्या आधाराचेर मार्क भुरग्यांक मार्क दितना गोवा बोर्डाचे परीक्षेत त्या हायस्कुलाचे परफॉर्मन्साचोय विचार। रिजल्ट तयार करूंक बोर्डान हायस्कुलांक गायडलायन दिल्या ती अशी। प्रत्येक हायस्कुलान रिजल्ट कमिटी नेमपाची। तातूंत हेडमास्टर आनी 8 शिक्षक आसूंक जाय। तातूंत एक्सटर्नल मेंबर म्हूण 2 शिक्षक शेजाराच्या हायस्कुलांतले। भुरग्यांक खंयच्या आधाराचेर मार्क दिला ताचो पुरावो सांबाळून दवरचो। व्हेरिफिकेशनाक एखाद्याचे पुरावे मागीत जाल्यार ते दिवचे पडटले। फक्त 10वीचे परफॉर्मन्सच न्ही 9वीची कामगिरी जमेक धरतले। मार्क दिवपा खातीर निकश अशे फॉर्मेटिव्ह 1 फर्स्ट टर्म 20 मार्क, फॉर्मेटिव्ह 2 सेकंड टर्म 20 मार्क, युनिट पिरियॉडिकल टेस्ट 10 मार्क, प्रिलिमिनरी एग्जाम 10 मार्क, 9वीचे मार्क्स 20, एकूण 80। अशा सगळ्या निकशा प्रमाण मार्क दिवंक जाय। तशेंच बोर्डाचे पॉलिसी प्रमाणूच मार्क आसूंक जाय। अनुचे शिक्षणीक वर्सा परीक्षा जावंक ना जाल्यार वा एखादो भुरगो ह्या परीक्षांक बसूंक ना जाल्यार ते विशीं समितीन ते संबंधीत कारणां सयत लेखी रिकॉर्ड दवरचो। रिजल्ट कमिटीन मार्क निश्चित केल्या उपरांत विद्यार्थ्यांचे मार्क बोर्डान थारायल्ले मार्क्सांच्या निकशाचेर बसता काय ना तेवूय पळोवचे पडटले। बोर्डाचे निकशा कडेन मार्क जुळना जाल्यार रिजल्ट कमिटीक मार्क्स परत रिवायज करचे पडटले। तरी मार्क सारखे जुळना जाल्यार मागीर विद्यार्थ्यांचे वर्सभराचे बाकीचे परफॉर्मन्साचो आधार घेवन मार्क्स दिवचे पडटले। एखादो भुरगो खंयच्याच एग्जामीत वांटेकार ना, खंयच्याच वर्सुकी असेसमेंटात ना जाल्यार त्या भुरग्याक मार्क्स दिवपा खातीर वेगळो निकश आसा। हायस्कुलाक त्या भुरग्या बरोबर 1 to 1 ऑनलायन वा ऑफलायन वा टेलिफोनीक असेसमेंट करचो पडटलो। ताचो रिकमेंडेशन सर्टिफाय करूंक डॉक्युमेंटरी रिकॉर्ड दवरचो पडटलो। एखादो दिव्यांग विद्यार्थी खंयच्याच एग्जामीक असेसमेंटात वांटेकार जावंक शकलो ना जाल्यार ताचे खातीर क्विज, ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलिओ अशे पर्याय वापरून मार्क्स दिवं येता। ताचेय डॉक्युमेंटरी पुरावे दवरूंक जाय। एकदा रिजल्ट बोर्डाचे पोर्टलाचेर अपलोड केलो काय तो फायनल, मागीर तातूंत दुरुस्ती करपाक मेळची ना। बोर्डान थारायल्ले पॉलिसी प्रमाण दिल्ले पर्याया प्रमाण मार्क्स दिले ना जाल्यार त्या हायस्कुलाचो रिजल्ट जाहीर जावचो ना। कंडोनेशन, स्पोर्ट्स मार्क तशेंच सप्लिमेंटरी एग्जामी विशीं बोर्डान स्पश्ट केला। हायस्कुलांनी मार्क्स अपलोड केल्या उपरांत ज्या भुरग्याक कंडोनेशन, स्पोर्ट्स मार्क दिवपाची गरज पडटा तांकां बोर्डाचे पॉलिसी प्रमाण मार्क्स दितले। निकाल जाहीर जाल्या उपरांत सप्लिमेंटरी परीक्षा आसतली। जे परीक्षेक बसूंक शकले ना वा इंटरनल असेसमेंटा उपरांतूय पास जावंक ना तांचे खातीर ही परीक्षा आसतली। एटी मेळिल्ल्यांक 11वीत एडमिशन मेळटले। ते मजगती जावपी सप्लिमेंटरी एग्जाम तांकां दिवंक मेळटली। मार्कांचे व्हेरिफिकेशन उत्तर पत्रिकेची फोटोकॉपी मागतकीच ती दिवपाची तजवीज अनु ना। 11वी सायन्स डिप्लोमाच्या एडमिशना खातीर एंट्रन्स एग्जाम आसतली। बोर्डाची पॉलिसी व्यवस्थित चालीक लावंक बोर्ड हायस्कुलांक शक्य ती सगळी मजत करतलो। ह्यो सगळ्यो गजाली गोवा बोर्डान तयार केल्ल्या ड्राफ्ट प्लॅनांत आसा। तो लागू कसो करप, तातूंत कितें दुरुस्ती करप ताचेर विचार चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।